न्हंय येरादारी खात्या वतीन चोडण ते पणजी ह्या महामार्गाचेर सोमारसावन प्रायोगीक तत्वाचेर सोलर फेरीबोट सेवा सुरू जातली. सध्या 1 म्हयनो ही सेवा लोकां खातीर फुकट आसतली. 1 म्हयनो नियाळ घेतल्या उपरांत सेवेचे दर कितें ते थारायतले. तशेंच सकाळी 8:30 आनी 9:30 वरांचेर चोडण ते पणजे आनी सांजे 5 ते 6 वरांचेर पणजे ते चोडण अश्यो 2 फेरी मेळून 4 फेरयो मारतले, अशी माहिती न्हंय येरादारी खात्यान दिलेली आसा. सोलर फ्री आतां आमी ट्रायल चालू केल्या. तिका किती डिफिकल्टी, ऑपरेशनल डिफिकल्टी कितें आहा तें पळयतले आमी. ते जवळ एक 8-10 दीस तरी चलतले. फॉर एग्जाम्पल आयज आमकां अशें कळ्ळें की चालू केल्या उपरांत जे आमी पंटून घातला तेका फेंडर ना, ते फेंडर घालचे पडटले. फाल्यां 1-2 दिसान आमी ते फेंडर घालतले. मागीर सुकतेक परत ट्राय करून चेक करतले की सुकतेक ती ऑपरेशनल कितें डिफिकल्टी आसा जाल्यार, आणि त्याप्रमाणे फुडले एक 10 दीस 8-10 दीस ऑन एंड ऑफ फेरीबोट आमी ती बोट चलयतले. आणि एकदा ते सगळे कंप्लीट काम जातकच एक साधारण 8 ते 10 दिसाच्या उपरांत आमी रेग्युलर चालू करतले. सकाळचे 2 ट्रिपी आणि सांजचे 2 ट्रिपी. सकाळची एक 8:30 चालू करतले, थंयच्यान 9 पणजे पावतली. मागीर 9:30 चालू करतले, ती 10 पावतली. तशेंच सांजची पणजेच्यान 5 चालू करतले, 5:30 पावतली चोडणा. 6 हांगाच्यान भायर सरतली पणजेच्यान, ती पावतली 6:30. अशे 4 ट्रिपी पयलीं चालू करता. साधारण एक म्हयनोभर तरी फ्री आसतले सगळ्यांक. आणि त्याच्या उपरांत मागीर गव्हर्मेंट डिसिजन घेतले कितले चार्ज करपाचे ते. म्हणजे कॅपॅसिटी कशी आसता, कितले लोक? एका बोटीची कॅपॅसिटी 60 आसा, 60 पॅसेंजर्स. आणि विदीन 20 मिनिट्स ती पावता. आमी आतां ट्राय केली आयज. 15 to 20 मिनिट्स ती हांगा पणजे पावता. ओके. सो आयज कोण तुमी लोक बीन आशिल्ले? ना, आमी फक्त सकाळच्या फक्त 8 ते 10 लोकच येयले. दुसऱ्या ट्रिपीक कोण येवना. तेका लागून म्हणटात की ट्रायल मातशी घेवची पडटली. लोक येता काय येना एक, आणि ऑपरेशनल डिफिकल्टी कितें आसा त्या प्रमाणे आमी रिपोर्ट घालतले गव्हर्मेंटाक की बाबा लोक इंटरेस्टेड आसा काय ना. ऑपरेशनल डिफिकल्टी आमी ओवरकम आमी ते करतात. ऑपरेशनल डिफिकल्टी आसा ते आमी सॉल्व करतात. पण लोक कितले इंटरेस्टेड आसा जो पर्यंत आमी ट्रायल करिना 1 म्हयनो तो पर्यंत आमकां कळचें.